आमकां मातशें खूब दिसतालें अशें म्हाका दिसता. पण हाचो सिग्निफिकन्स कॅन्सरा कडेन कितें आसता जाल्यार वॉट इज द रिलेशन को रिलेशन बिटवीन दीस गॉयटर एंड कॅन्सर ऑर इंडिपेंडंट एज अ कॅन्सर? हांवें उदक सांगल्या त्या प्रमाणे सगळे गॉयटर कॅन्सर नासता. पेशंटाचो जस्ट गळ वाडप हेजो अर्थ असो न्ही की ताका पेशंटाक कॅन्सर आसा. इट कॅन बी व्हेरी सिंपल गॉयटर, बट देर आर सम डेफिनेट सायन्स and symptoms which patient can present with, where clinically we can suspect that patient may be having a cancer. जेव्हा गॉयटर जे आसा हे दोन टायपचे गॉयटर आसा. एक म्हणजे मल्टीनोड्युलर गॉयटर आणि दुसरो गॉयटर म्हणजे तो एक स्पेसिफिक सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल. सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल म्हणजे एकाच जागेर थायरॉइड ग्लँड तेजे स्वेलिंग जाता, ट्युमरस टायप ऑफ स्वेलिंग. आणि मल्टीनोड्युलर म्हणजे आख्खो जो ग्लँड आसा, आमचो ग्लँड हो थायरॉइड ग्लँड बटरफ्लाय शेप आसता. सो इन दॅट सेम शेप दॅट थायरॉइड ग्लँड विल स्वेल अप in the goiters form. Now in both cases it is possible that patient may be harboring malignancy, म्हणजे पेशंटाक भितर कॅन्सर आसूं शकता. म्हणजे आमी जर 10 केसी घेतली थायरॉइड नोड्युलाचे तर तांच्यातल्या 2 पेशंटांक कॅन्सर जावं शकता. आतां हें कशें कळपाचें पेशंटाक नोड्युलाक मॅलिग्नन्सी आसा? सो क्लिनिकली आमी कितें करता, क्लिनिकली आमी पेशंटाक चॅक करता. सो मेनी टायम ते सिमटम्स म्हणजे कंप्रेसिव्ह सिमटम्स जर आसात पेशंटाक, म्हणजे पेशंटाक गिळपाक त्रास जाता, ओके, उस्कार घेवपाक त्रास जाता, किंवा पेशंटाचो वॉयस चेंज जाल्लो आसा जाल्यार आनी पेशंटाक गॉयटर आसा जाल्यार आमी एक सस्पिशन मॅलिग्नन्सीचेर दवरूं शकता. देन सायज ऑफ द नोड्यूल मोर दॅन 3.5 सेंटीमीटर आसा, जो द नोड्यूल खूब घट्ट आसा, हार्ड आसा, फिक्स आसा, फ्रिली मोबायल ना, तरी आमी कॅन्सराचें सस्पेशन आमी सस्पेक्ट करूं शकता. एट द सेम टायम अलॉंग विथ द नोड्यूल जर पेशंटाक मानेन जर गांठी आयिल्ल्यो आसा अलॉंग विथ द नोड्यूल, देन देर इज द हायस्ट सस्पिशन that patient may be having thyroid cancer. Now here जाल्यार आता clinical suspicion. Now how to confirm further that patient, many time patient come to me with the thyroid swelling, thyroid nodule, multinodule, and they ask this question, doctor, is it a cancer? Does it need any surgery? So हांव फर्स्ट एक क्लिनिकल इंडिकेटर्स म्हणजे तपासून पळयता की क्लिनिकली म्हाका कितें सस्पिशन दिसता काय ना. क्लिनिकली म्हाका सस्पिशन दिसना, पेशंटाक सांगता एवरी 6 मंथ तुमी या म्हाजे कडेन आनी तुजो अल्ट्रासावंड करून पळोवपाचो की तेजी सायज वाडटा कितें पळय, आनी तेजे T3 T4 नॉर्मल लेवल जर पेशंटाचे टेस्ट नॉर्मल लेवल आसा तेज्या हेज्या फुडें कांय करपाचें नासता. सो एवरी टायम आय आस्क द पेशंट do come for follow-up. I will see after 3 to 6 months. But certain suspicious indicators म्हणजे कितें, पेशंटाची सायज ऑफ द नोड्यूल, फिक्सिटी, लिम्फ नोड स्वेलिंग म्हणजे मानेन गांठ येवप, हे जर सस्पिशियस इंडिकेटर आसा जाल्यार पेशंटाक हांव पयलीं अल्ट्रासावंड करूंक लायता. आनी अल्ट्रासावंडानूच म्हाका थोडे सस्पिशियस इंडिकेटर दिसतात जाल्यार पेशंटाक हांव अल्ट्रासावंड गायडेड FNAC म्हणजे कितें, तेका आमी निडल टेस्ट म्हणटा. आमी अल्ट्रासावंड करतनाच ते निडल आमी पियर्स करून भितर सुय भितर घालून तेजे एक एस्पिरेट, म्हणजे इट इज नॉट लायक बायोप्सी, इट इज लायक एस्पिरेशन ऑफ द सेल्स. आतां आमी अल्ट्रासावंड गायडेड कित्याक करता, सो दॅट एक्युरेटली दॅट निडल लोकेशन लोकेट करून तो सॉलिड टिश्यू भायर काडून आमी त्या टेस्टिंगाक धाडटा. सो तितून आमकां ते जो रिजल्ट येता तितून सुद्दां आमी पेशंटाचे जे सस्पिशियस जे हें आसा सेल्स आसा तितून आमी सांगूं शकता की पेशंटाक मे बी हॅविंग कॅन्सर. बट ऑल सेड एंड डन, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो फॉर ऑल ऑफ अस दॅट ऑल दीस इन्वेस्टिगेशन्स कॅन लायक मिसगायड यू. म्हणजे तुमकां इतकें सुद्दां करून तुमी डेफिनेटली सांगूं शकना की पेशंटाक कॅन्सर आसा काय ना तो. म्हणजे इवन निडल टेस्ट जे आसा ते 90% तुमी एक्युरसी आसूं शकता, बट 10% हांवें असे पेशंट पयले आसा म्हणजे निडल टेस्ट केल्या तेजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह फॉर मॅलिग्नन्सी, म्हणजे नॉर्मल रिपोर्ट आहे कॉलर्ड गॉयटर म्हणून. So, but still, based on my experience and clinical indication, I have taken the patient for surgery and surprised to see that that patient which was reported negative for malignancy has turned out to be now cancerous. So, ultimately, जी biopsy आमी जो thyroid specimen operate करून जो biopsy धाडटा तितून आमी प्रूव करूं शकता की पेशंटाक फायनली कॅन्सर आसा काय ना. बट हेच्या फुडें वचून हांव सांगूं शकता की पेशंटाक थायरॉयड कॅन्सर जालो सुद्दां जाल्यार पेशंटान कांय भिवपाची गरज नासता. कित्याक जो थायरॉयड कॅन्सर जे आसता 80% जे थायरॉयड कॅन्सर आसा ते वेल डिफरंशिएट, म्हणजे ते 2 वेरियंट आसा तेजे पॅप्युलर आनी फॉलिक्युलर. हे जर कॅन्सर आनी 20% जे आसा ते मातशे सिरियस कॅटेगरी आसा. सो ज्यो
80% जो पॅप्युलरी ऑफ फॉलिक्युलर जे कॅन्सर आसा तेचें आमी जर निदान पयलीं जालें जाल्यार ते कंप्लीट आमी सर्जिकली क्लियर करूं शकता. एट द सेम टायम आफ्टर द सर्जरी इज डन आमी रेग्युलर फॉलोअप दिवन पेशंटाक रेडिओ आयोडीन थेरपी दिवन पेशंटाक कंप्लीट क्युअर करूं शकता. म्हणजे थायरॉयड कॅन्सर जालो जाल्यार ते कांय भिवपाची गरज ना. इफ यू फॉल इन दीस कॅटेगरी ऑफ 80% ऑफ पेशंट हॅविंग पॅप्युलरी ऑर फॉलिक्युलर सी ए समथींग एनाप्लास्टीक सी ए मेडुलर सी ए मातशे दुसरे वेरियंट आसात ते जाल्यार पेशंटाक थोडो प्रॉब्लेम जावं शकता. बट ओवरऑल थायरॉयड कॅन्सर इज द वन विच is very much treatable. Responds well to the treatment. treatment. So समजा by